मोगाच्या बा भणीनो, काल आमी प्राचीत काल सुरू केला आनी आजची वाचपा एके भाशेन आमकां हो काळ सफल जावंक 2-3 रस्ते दाखयता. पयले वाचपाक आमी आयकलां मोसेस इस्रायल पळोवपाचे फुडें एक आव्हान दिता. तांकां सांगता तुमचे फुडें आमी 2 रस्ते दवरता, एक जिविताचो आनी दुसरो मरणाचो. आनी तांकां सांगता तुमी जिविताचो रस्तो धरूंक जाय, कित्याक जेन्ना तुमी हो रस्तो दवरतात तेन्ना तुमच्या जिवितांत खुशालकाय आसतली, तुमचो कुटुंब खुशाल आसतलो आनी तुमच्या देवाचो आशिर्वाद पडटलो. दुसरें वाचपाक येसू आपल्या शिश्यांक अशें सांगता, लोकांक सांगता जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें 2 वस्तू करूंक जाय. पयली वस्त म्हणजे आपल्याकूच फाट करूंक जाय. दुसरी म्हणजे जिविताच्या आव्हानांत येतात तांकां तोंड लावन जिवीत सारूंक जाय. हे दोनूय वस्तू कठीण, कित्याक आमकां एके भाशेन आमच्योच खुश्यो आमकां दवरता. एके भाशेन आमी दुसऱ्याची एके चिंतना आपणाकूच जें जाय आमी तें करता. जेजू म्हणटा आपल्याकूच फाट करात, दुसऱ्याची खुशी पळोवयात. दुसरी म्हणजे जिविताच्यो अडचणी जे आमच्या जिवितांत येतात ताका तोंड दवरून फुडें वचात. ह्या दिसा पिडेन आमी खास करून आमचे पासून मागुया. जेन्ना आमच्या जिवितांत अडचणी येतात, आमकां आमच्योच खुश्यो करूंक आमी चिंतात, वो जेन्ना आमी मरणाचो रस्तो दवरतात म्हणजे पातकाचो, हे वेळार देवान आमकां आपली शक्ती दिवंक, आपली कृपा दिवंक आनी स्वताचो रस्तो चलोवंक आज आमी खास देवा लागीं ह्या मिसा पेटींत मागुया.